वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी ऑप्स सगळी बरी आम्ही बी सगळी बरी हा. ओके. आणि आज काय शूट करून रेमी हे हाडटले रेसिपीज हाडटले. ओके. आणि देनागे बी 2 दिसां क्लिपिंग्स हाडून ना कित्याक काय ना शूट केलो ते गेले कितें अशें इंट्रस्टींग कितें आहा जाल्यार शूट केल्यार हांव हाडटलें तेगे चॅनलाचेर. ओके. आनी दिसा रेसिपीज हाडटले आनी एम्ब्रॉयडरी तुमकां रेगुलर येतले. मे बी एक दीस सोडून येतले डिपेंड ऑन द सिट्युएशन. कशें काल हांव सारकें थिंगसोन येयल्या उपरांत जाम जालें बंद ना जालें हांग बी दुसरो घाललें तेका लागून हांवें कांय शूट करूं ना. आनी आतां केल्या हांवचे 2 केल्या पेटल्स केल्या आनी एक पेटल तुमी दाखोवपा जाय ती दवरल्या करपाक. आनी टुवाल कॉमेंट्स करूं जाय न्हू तें करूं ना हांव नको कितें जाता कशें कितें तें चोयता. ओके. आनी आयज तुमकां रेसिपी हाडल्या ती आयज तुमकां हेची तिसऱ्यांची कोडी ओ तिसऱ्यांची सुकें कितें म्हणून जाता. ओके. आमी कशी करता ती तुमकां आमी शेअर करता. ओके. आनी आतांच एंडींग घेता. इफ तुमकां आयज रेसिपी आमगे बहुत दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. ओके. मेची नेक्स्ट व्लॉगान आतां रेसिपी स्टार्ट करता. तिसरे करून दाखयता आयज तुमकां हांव सुके तिसऱ्यांचे. हय मसालो काडला हांवें 4च मिरसांग घातल्या. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालपाचें. लोहो तिकीचो घेतला पळय कालापरां घातल्या, इल्ली मिरयां घातल्या, आल्याचो, लसूण, जिरें, आमसाण आनी कोथमीर आनी सोय. ओके. वांटून दाखयता मागीर तुमकां. तिसऱ्यो हाडल्या पणजेच्यो. पळय तिसऱ्यो कोलायता दाखयता तुमकां. तिसऱ्यो कोला ओके. एके सायडीक मांस येता ते दाखयता. एके सायडीक मांस काडटा हांव. ओके. ते मिक्सरार घायल तें सगलें तितून उदीक घालून हे गेलो पेस्ट करता आनी दाखयता. क्लीन केलें तें क्लीन करून अशें जालें. हांवें आतां सगल्यो तिसऱ्यो कोलांनी हांव धुता कित्याक रेंव आसता न्हू देखून. हें वांटलां तें घालता. धवो दिता घालता. पळय हांवें आतां वांटण घालूंक ना आतां घालां आनी उदक इल्लें घालां मिक्सराचें. कांदो घालता थोडे आनी एकूच घालना हांवें कांदो. इल्लें मीठ घालता पळय इल्लेंशें तुमकां जाय तितलें घालपाचें. तिसऱ्यो सुक्यो केल्या त्यात इल्लो मसाल्याच्या उदकान केल्या स्लो दवरले. ओके. सो गाय जेचे सुके केल्या तिसऱ्यांचे वाटून सुके केल्या. ओके. आनी दुसरे भाशेचे करता ते दुसरे पाटी हाडटा मागीर तुमकां. तुमकां रेसिपी बहुत दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. ओके. आनी अश्यो खूब रेसिपी जाय मागीर चॅनलार थिंग वचून चोये. कमेंट सेक्शनाचेर धाडल्यार पुरो मागीर हांव तुमकां सांग लिंक धाडटा मागीर कहले जाय ते. टील देन बाय गायज.